आज 14 ऑगस्ट आमच्या देशाचे जेन्ना 1947 आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें ते स्वातंत्र्य जाता आसतना सुद्दां आमच्या देशाची फाळणी जाली आणि पार्टिशन जाली आणि त्या पार्टिशनाच्या टायमार ज्या पद्दतीन खरें म्हणजे आमचे इंडियन्स थंय आशिल्ले तांकां ज्या पद्दतीन हांगा येवचें पडलें ती परिस्थिती तेन्ना जी निर्माण जाली ती एक वायट अशा पद्दतीची परिस्थिती आशिल्ली। तातूंतल्यान 15 ऑगस्ट 1947 ह्या दिसा आमच्या देशाक स्वातंत्र्य मेळ्ळें, देश आमचो स्वतंत्र जालो। त्याच बरोबर जे एक पार्टिशनाचे एक अनुभव सगळ्या तेन्नाच्या लोकांक घेवचो पडलो तो खूब वायट पद्दतीचो आनी भयानक अशा पद्दतीचो अनुभव आशिल्लो। आनीक म्हणून आयज भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन देशभरा भितर हो आयज जो आसा वो आयज पार्टिशनाची ती याद करून दिवपा खातीर वा आमच्या भितर ती आसची तेन्नाचे जाल्लो जो संघर्श आसा तेजी याद करून दिवपा खातीर म्हणून आयचो हो मूक मोर्चा आसा। हो मूक मोर्चा आयज आमच्या ह्या मूक मोर्चाक आमचे भितर आमचे गोंय सरकारांतले एग्रीकल्चर मिनिस्टर आदले मुखेलमंत्री आणि आमचे फोंडेचे आमदार बाब रवी नायक आसात, तशेंच आमचे पक्षाचे अध्यक्ष आसात आणि त्याच बरोबर रितेश नायक आमचे नगराध्यक्ष आसात, आमचे ओबीसी कमिशनाचे चेअरमॅन आसात मनोहर आडपयकार यांच्या सगळ्यांच्या उपस्थितीन म्हणजे नेतृत्वा सकयल व हांगासरल्यान आतां मूक मोर्चा सुरू जातलो। अशा पद्दतीन गोंयभरा भितरय जातले आणि देशभरा भितर सुद्दां मूक मोर्चांचें आयोजन जें आसा तें पक्षान सगळ्या कडेन केल्लें आसा। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.